आईचे सुवार्थेंती येवंकसच्या पवित्रत्म्याक राखून रावच्याक शिसांतय हुमेद सोडोवचें काम जेजू करता म्हणयत. कित्याक हो सतासो आत्मो कोरूंकाच्यो चटवटिका एका फाटल्यान एक सुवार्ता पट्टी करून सांगता. दाखल्याक तो उलयतलो, वर्ण पायतलो, कळयतलो, घेतलो, दितलो म्हणलीं उतरां येवंकसो पवित्रत्मो वगो बसचो वा भिजूड न्हय, बगर तो संपूर्ण तरान जेजूच्या फाटल्यावयांतय मेतेर जावचो आनी तांकां सुडसुडीत करचें तसलो म्हूण जेजू शिकयता. आज विशेष करून पवित्रत्म तुमकां कळयतलो म्हणल्यार जेजूच्या उतरांनी फाटलाव्यांचें नेनारपणय व्यक्त जालें मात्र न्हय, हें नेनारपण काडून उडोवचेंच पवित्रत्म्याचें मिसांव म्हणून जेजून शिकयलें. जेजूची शिकोवन आनी ताणें प्रवाद करून उलयलेलें सगळें शिसांक समजावन सांगचे दिशेन वा जेजूचे शिकोवणेक तांची काळजां मनां उक्तावचे दिशेन पवित्रत्म्यान केळोंकसो प्रमुख पात्र जेजून सुवार्थेन सांगून दिलो. सतासो आत्मो आयलेल्या वेळार म्हणून जेजून सांगून दिल्लीं उतरां परत पवित्रत्म्यातय बरवोसो उदेसो करतात. अशें आयची सुवार्ता पवित्रत्म्या उदेशींच प्रवाद जावंक पावतात. पवित्रत्म्यान फुडें कळीत करूंक आसचें कांय नवेंच न्हय. जेजून येदोळूच सांगल्लें आमकां समजलां म्हणूनय न्हय, देखूनच सगळें समजावचें पवित्र आत्म्याचें मिसांव.